काल सेंट्रल कॅबिनेटान जे आता जशें सॅराफिनान सांगला ते प्रवाह कॉन्स्टिट्यूट करपाक जो ऑथॉरिटी म्हणजे प्राधिकरण कॉन्स्टिट्यूट करपाक परवानगी दिला, एक डिसिजन घेतलं तांणी. मजेची गजाल म्हणल्यार गोंय सरकारान गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान ट्वीट करून प्रधानमंत्र्याचे आभार मानला. हेतू भितर दीस इज हीज ट्वीट एस्टरडेज की ताणें आभार मानला. आय थँक द युनियन गव्हर्नमेंट लेड बाय PM मोदी फॉर अप्रुव्हिंग द इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ प्रवाह in today's cabinet meeting. This has been one of our primary demands and we wholeheartedly welcome the decision. The establishment of the authority will help in preventing illegal diversion of water. It also reaffirms the fact that Union government will not allow any injustice on Goa. This is CM Sawant saying. There's a counterpart in Karnataka, Bommai, Basavaraj Bommai किती म्हणतो पळय. In the direction of implementation of Madai Tribunal Award, Government of India under the leadership of PM Narendra Modi has taken next step by taking decision for constituting Madai Pravah, that is Progressive River Authority for Welfare and Harmony. This will pave way for implementing the projects of Karnataka. Karnataka CM Basavaraj Bommai. सो बसवराज बोम्माय कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री कॉन्फिडंट आसा की ही ऑथॉरिटी हे प्राधिकरण स्थापन करतकीर कर्नाटकातले प्रोजेक्ट्स ही स्पेसिफीक अबाउट इट. ही डजंट टॉक अबाउट द म्हादई ट्रिब्युनलान जे कितें दिलं पळय तें म्हणना तो. ही म्हणटा प्रोजेक्ट्स ऑफ कर्नाटका इट विल हेल्प इन इम्प्लिमेंटिंग द प्रोजेक्ट्स. नाव वॉट वॉज दिस अवॉर्ड विच वॉज गिवन बाय द म्हादई ट्रिब्युनल. म्हादई ट्रिब्युनल वे बॅक हॅड गिवन दिस अवॉर्ड इन विच Karnataka was given permission to divert around 3.09 TMC water. For local use 1.5 TMC water and 8.2 for TMC water for hydroelectric projects. जे तांणी वापरपाचे आणि परते उदक तितलेंच न्हंयच्या हातूंत भितर न्हंयक सोडपाचें. दिस वॉज नॉट डायरेक्ट कन्झम्पशन एज सच. यू यूज दीस वॉटर for hydroelectric projects and release it again in the Madai basin. हाजे खातीर दिल्ले. जवळजवळ 1.33 TMC water was awarded for Maharashtra and the rest of around 24 TMC for Goa. अशें तो award आशिल्लो. Incidentally, all the three states have challenged this award in the Supreme Court. Goa has challenged, Karnataka has challenged आणि महाराष्ट्र ह्या तिन्ही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालया भितर ह्या अवॉर्डाक आव्हान दिल्लें आसा आणि अजून ताजें डिसिजन येवना, ताजेर सुनावणी बी जावना अजून पर्यंत. तें अजून तशेंच पेंडींग आहा. तें पेंडींग आसतना आमच्या CMान बी मागणी केल्ली, गोंयच्या CMान, की आमकां ती ऑथॉरिटी बेगीन करची फॉर म्हादई अवॉर्ड जो जाला ताजे प्रमाणे ती ऑथॉरिटी करची सो दॅट द वॉटर कॅन बी डिस्ट्रिब्युटेड. CM हेका कसो गोंयचो CM वेलकम करता तें म्हाका कळना. 15 दिसां पयलीं होच CM along with his cabinet colleagues had gone to Union Minister for Home Amit Shah to request him to stop the DPR. DPR बंद करचो, DPRाक परमिशन दिला तें विड्रॉ करचे, ही मागणी करपा खातीर होच मुख्यमंत्री along with his cabinet colleagues दिल्ली गेल्लो तेका विड्रॉ करचो म्हणून DPR. DPR कितें जालें? वॉट हॅपन्स टू द डिमांड जो चीफ मिनिस्टरान केल्लो की DPR फाटी घेया म्हण, त्या डिमांडाक कितें जालें? इट डजंट टॉक अबाउट दीस डिमांड इन दीस. ताणें जो ट्वीट केला तातूंत भितर त्या डिमांडा बद्दल कांय उलयना तो. ही ओन्ली टॉक्स अबाउट द प्रवाह जे डिक्लेअर केलं पळय ताणें कॅबिनेटा भितर ताजे बद्दल उलयता. हें आतां ही म्हादय प्रवाह वळोवपाच्या कामाक सुरवात दिवपाक ऑफिशियली लायसन्स हे. प्रवाह इज नथिंग एल्स. वी एलेज द सेव गोवा सेव म्हादय मुवमेंट एलेजेस दॅट की हे ऑफिशियल तांणी आतां परमिशन दिलें म्हादयचें पाणी वळोवपाक, म्हादयचें पाणी डायवर्ट करपाक, उदक डायवर्ट करपाक. हो सरकार जो आसा भाजपाचो तो लोकांक कितें म्हूण सांगून आयलो? अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे. पूण म्हाका दिसता हे अच्छे दिन फक्त BJP प्रायम मिनिस्टराक आसा, BJPच्या मिनिस्टराक बी आसा आणि BJPच्या जे आसा पळय चेड करपाक लागल्या तेंच्या खातीर आसा. पूण मी गोंयकारांक हे काळे दिन
डिसेंबरात पयलो शॉक आयलो की DPR अप्रूव केलो. DPR अप्रूव केलो म्हणून बोवाळ जालो. आमी रस्त्यार देवली. पूण पळोवपाक गेल्यार हे आमचे गोंयचो जो CM आसा प्रमोद सावंत ताज्या तोंडांतल्यान एक उत्तर येवना. तुमी मिडिया भाव, तुमी पत्रकार भाव भयणी ताज्या मुराक गेली. आमी पळयला, आमी लायव्ह पळयला. तुमी ताज्या तोंडांतल्यान कितें रिप्लाय दी म्हणून विचारूंक गेली तेन्ना ही वॉज नम. तो हासलो आनी कांयच ना, भिवपाची गरज ना म्हणली. दुसरें, तुवें नाटकां गेली, तूं गेलो अमित शाह कडेन तुजें कॅबिनेट घेवन तुमचें कितें उलोवणें जालें आमकां खबर ना. ते लोक गोंयकारांचे जाल्यार दोळ्यांत तुमी उदक घातल्या भशेन जालें आनी आमकां फटयलें. जेन्ना दुसरी आयलो, दुसरो कॉल आयलो फाटल्या दिसाक, तेजेरी ताजें उतर ना. जेन्ना अमित शाह कर्नाटका वचून भाशणांत सांगलें, आमी परतो तुमकां सांगता की सेंटर गवर्नमेंट को भरोसे में लेकर, कर्नाटका के गवर्नमेंट ने गोवा के गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लेकर हमने ये DPR पास किया है और हम अभी कर्नाटका लोगों को पानी देंगे. ये फकत अडानी, अंबानी, स्टील प्लांट हांकां, हे कोणा लागून न्ही, पूण कोणाचे कुस्तार हे स्वमान आमकां नेचरान हें उदक दिल्लें आमचें. आमी हेजेर खरेंच निशेध करता. थंय पत्रकार भाव तुमीच गेले आनी प्रमोद सावंताक तुमी विचारलें. कर्नाटकात ताणें अमित शाह तुमच्या लिडरान अशें म्हणलां, टू सेव द इंट्रस्ट ऑफ गोवा, टू सेव द इंट्रस्ट ऑफ म्हादय, तुजें कितें उलोवप. ताणें कांयच उत्तर दिवना. ताणें सांगलें कोर्टांत आसा जाल्यार इट वॉज सबजुडीस मॅटर. When it is subjudice matter, how could your leader speak on that matter? That also in front of the thousands of the crowd in the meeting. And Wayland, Pramod Sawant is going there for meeting. And आता आयकून येता ते मातशें ते कॅम्पेनिंगाक वचपा आसा म्हणून. This is all hand in glove. म्हाका दिसता हें बरेंच मांडिल्लें आसा. प्रमोद सावंत इज ओनली इंटरेस्टेड इन सेविंग हीज चेअर. ताका खबर आसा खूब जाणां आतां ती भरिल्ली आसा. वेकेन्सी कोणूय रेडी आसा आतां घेवपाक, CM जावपाक. सो तो आपले खुर्चे घेवन हे कॉम्प्रोमायज करपाक सोदता. आनी हे लास्ट म्हणटा ते काल प्रवाह हे जे पास जाल्ले आसा तो म्हणटा टू प्रिवेंट म्हणटा तो इल्लीगल डायवर्जन ऑफ वॉटर. सो तूं इनडायरेक्टली कितें सांगूं सोदता की ओके लीगल डायवर्जन कशें, वी आर अगेन्स्ट द डायवर्जन. वी डोंट वॉन्ट आवर मदर वॉटर टू फ्लो दॅट सायड. वी वॉन्ट इट टू सेफगार्ड फॉर आवर फ्युचर जनरेशन्स. सो आमी हाजेर निशेध करता.